कदंबाची रिणाची पनवत कशीच सुटना। एक रीण फारीक करपाक दुसरे कडच्यान रीण असो सध्या कारभार चल्ला। महामंडळ फायद्यान धाडप कोणाकूच जमना। सध्या कदंबाच्या माथ्यार 54 कोटींचे रीण आसा। कदंब जोडटा ताचे परस 16 ते 18% चड मोडटा। कदंबाचे 33वे वर्सुकी दिसा निमतान पळयात हो खासा रिपोर्ट। सरकारान कितली शेपडी बडयली तरी कदंबा जाग्यार येवपाचें नांव घेना। 33 वर्सां जालीं तरी कदंबा सरकाराच्या कुबड्यांचेर चलता। कदंबाक आयतारा 33 वर्सां जालीं। 1980त वाळपय 10व्या सावन कदंबाचो प्रवास सुरू जाल्लो। मात समाज सेवेचे घश्टे काडटा काडटा कदंबाचो आर्थीक कोणो काबार जाला। कितले चेअरमॅन आयले आनी गेले, कितलीं सरकारां आयलीं गेलीं, कदंबा फायद्यांत येवपाचें नांव घेना। हो पळयात कदंबाचो फाटल्या 3 वर्सांचो येणावळ आनी खर्चाचो तकटो। 2010-11 वर्सा येणावळ 82 कोटी 99 लाख, खर्च 98 कोटी 70 लाख, उणे पडले 15 कोटी 71 लाख। 2011-12 वर्सा येणावळ 93 कोटी 48 लाख, खर्च 112 कोटी 5 लाख, उणे पडले 18 कोटी 57 लाख। 2012-13 वर्सा येणावळ 94 कोटी 77 लाख, खर्च 116 कोटी 27 लाख, उणे पडले 21 कोटी 50 लाख। कदंबा फायद्यांत येयली म्हूण जायना। कदंबाच्या माथ्यार आशिल्लीं कोट्यांची रिणां फारीक करची पडटलीं। सरकाराच्या आदारान कदंबान फाटल्या वर्सा गोंय राज्य सहकारी बँकेत आशिल्लें 45 कोटींचें रीण धपक्यान फारीक केलें। मात परते तेच बँकेत 24.5 कोटींचें रीण काडलां। बरोबर EDC कडच्यान 15 कोटींचें रीण काडलां। GIDCतले 14 कोटींचें रीण तश्शें आसा। कदंबा सध्या व्याजा सयत 53 कोटी 48 लाख रुपया रिणांत आसा। 45 कोटी भरूनय कदंबा आसा तशी परती रिणांत। कदंबाची येणावळीची गळटी थांबची म्हूण इलेक्ट्रॉनिक टिकेटिंग मशिनां घेतलीं। आतां मेरेन कदंबा महामंडळाचे 22 चेअरमॅन जाले। स्वता पर्रीकार 3 वर्सां चेअरमॅन उरलो। मात इतलें सगळें जावनय आज कदंबा रीण भरवण आशिल्ली तशीच आसा। प्रुडंटा खातीर ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांक 6व्या वेतन आयोगाचे स्केलीचे अरियर्स फुडल्या बजेटा उपरांत मेळटले। कर्मचाऱ्यांचे EPFचे कोफुसांव सुट्टले अशें उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिलां। 6व्या वेतन आयोगाच्यो शिफारशी 2006त लागू जाल्ल्यो। आतां 7वो आयोगाचो रिपोर्ट येवपाचो जालो। कदंबान दसऱ्याक वर्सुकी दीस मनयलो। कदंबा लुकसाणींतल्यान वयर काडपाक यत्न चल्ल्यात अशें PWD मंत्री सुदीन ढवळीकरान उलोवन दाखयलें। मान्य केले कदंबान। ताजे पैशाची व्यवस्था करून सरकाराचे अप्रुवल घेवन ना, सरकाराचे अप्रुवल घेवन ना, त्यामुळे पैसे सरकारान व्यवस्था करून नासली। आतां हांव करता ती व्यवस्था। गेल्या मध्येच जाल्ले प्रोविडंट फंडाचे कॉन्ट्रिब्युशन आनी वन टायम 5,000 रुपयाचे 2 विशय उरतले। वेगळे करून घेता, उरलेले ना ताका। कदंबा ही एक कुटुंब आसा। हे कुटुंब ही मनस्थिती तुमी हाडूंक जाय। हांव तुमकां इतलें आश्वासन दिता की कदंबाक जो कितें आर्थीक हातूंतल्यान भायर सरपाक आसा तें आमी योग्य प्रकारे ताचो विचार करून सिस्टमॅटिकली 1-2 वर्सां भितर कदंबा हे स्वताच्या पांयाचेर उबे रावूंक जाय। कर्मचाऱ्यांच्या टर्मिनल बेनिफिटाची सगळी वेवस्था ही ऑटोमॅटीक जाल्ली आसूंक जाय। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।